आता उघडा लागलं रे. हॅलो एव्हरीवन, वेलकम बॅक टू माय चॅनल. कशा आहात तुम्ही? आम्ही सगळी बरी आसा. आणि थंयसर कामाक लागला, शुशू करता. तो मधी मधी उठता न्हिदता. तरी तिका मातशें काम दिलें, त्या मातशें हालें म्हटलें. ओके, सो आयचे व्लॉग काय ना, जस्ट आयज हांव तुमकां न्ही जेंडर रिवील करता की बॉय का गर्ल. ते खूब जाण लोक रावलात बॉय का गर्ल काय सांगपाक. सो जेन्ना थोड्यांक कळ्ळें डिलिव्हरी जालें म्हणून, खूब जाण म्हाका कॉल बीन केलेले, पण तांकां हांवें सांगून सोडलें अशें अशें जालां म्हणून. सो म्हाका अशें सस्पेन्स दवरपाक नाका आसलें, कित्याक म्हाका खबर आसा तुमी मातशें कन्सर्न आसलेलें कितें जालां, बॉय का गर्ल. सो ताका लागून हांवें थोड्यांक सांगून सोडलें. मागीर अशें ना हय, तर व्यूजा लागून तशें दवरूंक ना हांवें. म्हाका व्यूज चड जाय अशें ना सांगलें. सो म्हटलें हांवें सांगया म्हटलें बॉय का गर्ल. खूब जाणांनी कमेंट केलेले गर्ल म्हणून, अशें ना. येस, कमीत लोकांनी म्हाका दिसता कमेंट केलेले बॉय म्हणून. सो आयज तुमकां सांगता बॉय का गर्ल ते सांग. रिची बॉय. सो बेबी बॉय जाल्लो आसा, सामको हेल्दी आनी बरो. सेम रिची धाकटेसान कसो आसतालो पळय तसोच जाला. अशें दिसता की रिचीकूच परत येयला भशेन, अशें ना. बरो हेल्दी आसा, बरो आहा. पण तुमकां इतले बेगीन हांव फेस रिवील करचें ना, कित्याक आमचे शांत होम बीन घालतात. तर देवाचें मातशें करून मागीर तुमकां दाखयतलें. बरो हांव बेगीनच दाखयतलें, ते दीस वयता रोखडोच, तुमी टेन्शन घेनाकात. ओके, मागीर तुमकां दाखयता हांव फेस. सद्या तुमकां फेस बीन कांय रिवील दाखोवचें ना. आमचे देवाचे विचार करून जालें की मागीर तुमकां दाखयतलें. सो बरे भशेन जाल्लें आसा सगळें. ओके, गर्ल का बॉय तुमकां खबर आसलें म्हाका जाय आसलें गर्ल, पण कितें जावं तें तोंड पळोवन आमी सगळें विसरलें. बरो जाला, कितें जावं देवान दिलें एक बरे भशेन आनी बरे भशेन डिलिव्हरी जालें, तें एक व्हडलें. खंय करचें ना. बरें जालें. फक्त तुमचे आमकां ब्लेसिंग जाय आनी तुमचे हांव कांय मागना. ओके, सो खुबशे लोक येवन गेले आमगेर. आयज एक आमची युट्यूब फॅमिली, तेणें एक बरेंशें एक सरप्रायज धाडलां. आयज सकाळीं येयल्ली आमची युट्यूब फॅमिली, इमॅक्युलेट फर्नांडीस. तिचो काय व्हिडिओ घेवन ती केन्नाय व्हिडिओ घेनाका म्हणटा आमचे. सो इमॅक्युलेट फर्नांडीसान न्ही बरेंशें एक फ्लावर दाखयलां. सो सकाळीं येयल्ली इमॅक्युलेट फर्नांडीस. सो तिणें एक बरेंशें एक फ्लावर पळयात दिलें. आनी एक सरप्रायज म्हणजे आमची युट्यूब फॅमिली आसा. तुमी ते व्हिडिओ पळयले आसतले, हांवें ते स्कुलान ते एन्युअल डे तेंचे व्हिडिओ काडलेले. तेंची सांतिनेज तेंचे तिणेन न्ही म्हाका एक सरप्रायज काडलें. तेजें नांव आसा शामेन रापोसो म्हणून. ओके, दाखयता तुमकां. तेणें बरेंशें एक मेसेज धाडला पळय. कॉंग्रॅच्युलेशन्स ऑन द अरायवल ऑफ युअर लिटल एंजल. गॉड ब्लेस युअर फॅमिली फ्रॉम शामेन रापोसो. ओके, सो तिणेन न्ही हें पळय बरेंशें. हांव शॉक जालें. एक वेळ येयलो घेवन. हांव म्हणलें कोणें धाडलां. तिणें म्हाका मेसेज केलेले रूम नंबर कितें. हांव म्हणलें ती येतली म्हणून. पण तिणें एक बरेंशें पळय फ्लावर. हें फ्लावर म्हाका अशें ना, तुका न्ही. आनी एक बारीकशें केक धाडला. सो हें पळयात केक. कॉंग्रॅच्युलेशन. सो म्हटलें बेबी घेवन यो. तो थंय आं करता. चल यो बेबी, तूं जरा. ओके, चल घे. ओके, पयलीं डील करचे तोंड गोड करया. तो ओदोळच्यान रावना. इल्लें म्हणटा ना म्हणटा. काट पडलें जाल्यार काड तूं मागीर. काडून पळया. तुका ना तुका पुरो पप्पा डायटिंग करता. पप्पा खावना ती तोंड धू मागीर. पुरो टाक ते. सो थँक्यू आं. तुवें आमकां इतलें बरें सरप्रायज दिलें शामिनान. तुगे थँक्यू खरेंच. कोण इतलें करचें ना. तुवें केलें, हाडून दिलें, बरें दिसलें. आमी एक्चुली कपडे आसलेले केक कटींग बिटींग, सो जावंक ना. वय मातशें इव्हेंटा बिजी. म्हाज्या हांगासर मातशें खबर आहा न्ही, सिजरीन म्हटल्यार कितले प्रॉब्लेम जाता. व्हिडिओ नाका रे. हे बाबू ये तुम्हाला म्हणे खुश मरे बाबू झाला म्हणून. ते सांग फर्स्ट डे काय खबर ना. शाळा पुरो
सेराडुरा बी खावन आयला न्ही कितें कितें खावन आयला तो सेराडुरा क्रीम सेंटरान बोला म्हणे तुझी कशें दिसता वृत्ती My face is different. Yes. जमले कट्टा तो ना रोट दीस कशे गेले ती म्हाका तुझे म्हयने कशे गेले पळय पळय म्हणटा ते पळय म्हणटा खरें हांवें कितें ताका म्हणलें मागीर खंयचो कितें पोटलेकार खंयचो आनी कितें म्हणलें कितें आगो कितें गो मातशें तूं सगळे लोक पळयता गो आवडटा जोक केलेले आवडटा पूण म्हाका एक सांग सगळ्यांत हायलायट खंयची खबर तुजी आवय हांव केन्ना लायफान चिंतूना हांवें कॅमेरान तुमकां फाल्यां पळय आपल्याच्या जिवाच्यान जायना बरें ना फाल्यां बिफोर प्रेग्नन्सी आनी हांव पळोवन फाल्यां तुमकां कितें दाखयता फाल्यां पळयल्या वो आदोळी पसून सोयता हांवें म्हणलें कितें हें दाखयता आमी गांवांत गेलेली हांव तुका सारको इतलें हांसलें म्हणजे म्हाका तुका सांगूंक शकना हें म्हणलें कितें ना आता सांगलें न्ही कर तशें कांय ना अगो वय गो तूं सगळें दाखोवपा जाय पूण आवय देवा हांव इतलें हालें गो हो म्हणल्यार आदोळी म्हणजे तूं विचार करा तूं चिंतूंक शकता कोण तरी सोय काडटा आमी मिशिनाचे उबी रावन टाइमपास आयडी करूंकूच पावली कशें कितें म्हाका येवपा मेळ्ळें तें कशी म्हणटा ना जाल्यार मागीर सुशेगाद नो प्रॉब्लेम तूं काळजी घे स्वताची वेवस्थीत जेवण खा बरें ताका दोग दोग